आमी पळयता आयच्या वाचपांनी देवान सगळें थारायलेलें आसा. आयज मलाकियस प्रवाद्यान अशें सांगलेलें आसा, तो येतलो तो कोण आनी तो कितें म्हूण कोत्तलो. तो खरेंच बोलवंत आसतलो आनी ताची रांग पुरान आमच्यान जावचें ना अशें म्हणलेलें आसा. पूण तो दयाळूय आसतलो आनी हाका लागून ताची तयारी करपाक आनी एकल्याक धाडटलो. तो लोकांची काळजां तयार करतलो ताच्या येण्याक. आनी अशेंच घडलें. जुवांचो जोल पळयात कसो जालो पळय तो. आवय बापूय भुरगीं नासलेलीं, ती जाणटी आसलेली, ती वांस ती म्हणटाली तिका. असले स्थितीन देवा कडेन कांय जायना म्हणून ना. आनी देवान ह्यो असल्यो वचोऱ्यां करून दाखयल्यो. ती प्रसूत जाली, बाळकाक तिणें जल्म दिलो आनी सगळीं जाणां खुशाल जालीं. कित्याक देवान असले विस्मीत आनी मिलाग तिच्या आनी तांच्या जिवितान घडून हाडला म्हणून सगळीं जाणां आनंदांत जियेतालीं आनी तिच्या आनंदांत ताणें सगळ्यांनी भाग घेतलो. पूण आतां आनिकूय वजपां तांचें सगळें घडोंक लागलीं. हरशीं ती बापायचें नांव भुरग्याक दिताली आनी तें नांव दिवंक सगळीं जाणां एकठांय जाल्लीं खुशालकायेन हें नांव दिवच्या. पूण आवयन म्हणलें, एलिझाबेथीन म्हणलें ना, ताचें नांव जुवांव. जुवांव कशें जुवांव जाता तर बाय कडेन विचारया. ताचे कडेन विचारल्या उपरांत कुरव्यांनी ताणें म्हणलें फळी दी आनी ताचें नांव जुवांव म्हणून बरयलें. ती सगळीं भिरांतीन भरलीं. अरे हें आनी कितें म्हणून, तो कसो जाणो हें सगळें. म्हणटा ती भिरांत आसली करून पूण अजापूय ती जाली. कित्याक देव असलें सगळीं कामां करता म्हणून. आनी खरेंच हो भुरगो देवाच्या आसण्यांत आपलें जिवीत सादतालो जुवांव. आनी तो सगळ्या जाणांक देवा सरशीं ताचो मारोग तयार करूंक तांची जिवितां सारकीं थाऱ्यार हाडटालो. हें आमी आयकलां, पळयलां. आतां म्हज्या भयणीन आनी भावनू, असलें काम देव आमकां सगळ्या जाणांक दिता. आमी बरीं आसूं की वायट आसूं, पूण ताचे येवजणे प्रमाणे हें सगळें घडटा. आमी फकत ताका हाजीर जाय तर हें तो काम अदीक बरें करतलो. आनी आमच्या मदें पर्यंत कोण आमकां केन्ना कितें सांगता तें आमी सट करून आयकना. आमी बेड्डी जाल्ल्या भशेन आयकूंकच नासल्या भशेन करता आनी आमकां जाय पळय तशें करता. पूण देवाची येवजणी प्रमाणे जायना. हाका लागून सदांच आमी भितरल्यान देवाक हाजीर जातली की ना मागीर ती तोजवीस्ता आमकां मेळटली. म्हणजे डिसर्नमेंट कशे भशेन देव आमकां सांगता त्या प्रमाणे आमच्या काळजांनी तो आनंद आमी अणभवतल्या आनी त्या प्रमाणे आमकां देवाचो मार्ग कळोंक लागतलो. कित्याक आमी शांतीन आमचें जिवीत सादतल्या. हे भाशेन ही दोन खुणां आसतात. तर आमी हे भाशेन भितरल्यान देवाक हाजीर जावच्याक आमी कितें चलता तें जाणो जावंक जाय. पयले सुवातेर आमची चिंतनां कसलीं आसा. ती चिंतनां आसली की ना त्या चिंतनांनीच आमी बुडोवन वेता. ना, त्या चिंतनाक आमी हाजीर जावंक जाय. आतां तर हांगसर एक सोरोप आयलो जाल्यार आमी फकत भियेता, पूण ताका आमी पळोवंक जाय. तो कांय करचो ना, तो येता आनी वेता. तेच भाशेन आमची चिंतनां ती येतात आनी वेतात, पूण आमी भियेत तर तो आमकां चाबता. ते भाशेन आमच्या चिंतनांनी घडटा. तर आमी कितें करूंक जाय. चिंतनां आयली की ना तांकां वचोनी देवा सरशीं दवरया ती. आनी तीच चिंतनां तातूंत कितें आसा तें देव आमकां दाखयतलो दुसऱ्या पावंड्यार वा दुसऱ्या चालींत. आनी हें मागीर आमकां कळोंक लागतलें. ते भाशेन आमी भितरल्यान हाजीर जावंक जाय. आनी ही फुरसत ही गोठाय आमकां देवाची जाय आनी देव दिता. त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक जाय. पूण खूब फाटीं कितें जातलें, आमी आमचें काम करतल्या पूण घोडेक निराशी जायत. पूण देवान आमकां कितें सांगलां, तुम तर तें तुजें काम करताय आनी ती तर तुमचें आयकना जाल्यार तुमचे पांयची धूळ फाफडात आनी फुडें वचात.
म्हणून अशें एका सांताच्या जिवितान घडलें. तुमी जाणात तें आयसलँड म्हणटात थंयसर क्रिस्तांव आसलेलीं. वायकिंग म्हणटा पळय ते मागीर आयले, पूण आदीं मोटवाशी आयलँडचे थंयसर गेल्ले आनी थंयसर एकलो भुरगो आसलेलो, ताचें नांव थोर्लाक. हो थोर्लाक 11 वर्सांचोच आसतना ताका परम सेवकाची दियाकोनाची पदवी मेळ्ळी आनी 14 वर्सांचो आसतना ताका पाद्रीपण मेळ्ळें. हो भुरगो बरो हुशार आसलेलो. ताका ताणें थंयसरल्या बिशपांनी फ्रांसाक आनी इंग्लंडाक धाडलो शिकपाक. बरो शिकपाक आसलेलो, पूण ताका अशें दिसलें की म्हजें जिवीत हांव मोटवाश्या मदें सारतलो. आनी आगुस्तिनाचे पळय ते मोटवाशे आसा, कॅनन्स ऑफ सेंट अगस्टीन, ताणें प्रवेश घेतलो. आनी परतून आयल्या उपरांत ताणें आपलें जिवीत बरे भाशेन सारूंक लागलो. आनी थंयसर एकलो म्हातारो आसलो, ताचे कडेन व्हडली जमीन आसलेली. मोत्ताणा कोण ताका नासलेलो म्हणून ताणें ताका थोर्लाक दिली ह्या पाद्रीक, आनी ताणें व्हडलें मोठ बांदलें. ह्या मोठान सगळी वस्तू तो थाऱ्यार हाडूंक लागलो. आनी ताचे पळय ते मोटवाशे आसलेले ते आपलें जिवीत बरे भशेन जियोंक लागले. कित्याक हेर काजार जाताले आनी आपणाक जाय पळय तशें जियेताले, पयशे घेताले, पयशांचो हें करताले. बँक नासलेले तेन्ना, ताका लागून ते पयशांचो खेळ खेळटाले, म्हणजे लोकांक दिताले आनी सुबेज पयशे घेताले. हे भाशेन चलताले. ताणें तें सगळें बंद केलें. आनी ताका रोखडोच मागीर 2 डियोसीस आसलेल्यो. ताका एका डियोसीसचो फुडारी म्हणजे बिशप केलो. बिशप केल्या उपरांत ताणें सगळ्या जाणांक थाऱ्यार हाडूंक प्रयत्न केलो. 14 वर्सां तो वावुरलो, पूण ताचे विरुद्ध सगळे जाण आसलेले. शेवटी ताका अशें दिसलें की हें सोडटा आनी म्हजें आतां जिवीत 60 वर्सांचो आसलेलो तेन्ना तो म्हणूंक लागलो हांव मोठान वेतलो, आनी सट करून तो मेलो. हे भाशेन ताच्या जिवितान घडलें. आतां म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आमच्याय जिवितान वेगवेगळे वस्तू घडटात. केन्ना केन्ना आमी निराशी जाता, पूण देवा सोबेन तर आमी रावत, देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी जियेत तर आमकां कांयच जावचें ना. हें आमी सोडूंक जाय सगळें आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक जाय. ते भाशेन आमी सारच्याक सदांच रातची 5 मिनट आनी सकाळची 5 मिनट आख्खी रात आमची मागण्याची जातली. आनी हे मागण्याची गोठायन म्हणजे जेजूच्या कोटान रावली की ना, दिसभर मागीर आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी, चालींतल्यान, आयकतना, उलयतना, वावुरतना जेजू सगळें आमी सगळें करूंक लागतले. आनी हातून आमकां गोठाय मेळटली, शांती मेळटली आनी आमचें जिवीत आमी बरे भाशेन देवाची येवजणे प्रमाणे जियोंक लागतले. आनी हातून आमकां आनंद मेळटलो. आनी जीं कोण हें समजतात ताकाय तेच भाशेन मुळखांत घडलें ते भाशेन ह्याय तेंपार तसो आनंद आनी बरेपण घडटलें. तर आमी देवाचे बरोबर रावया, कित्याक देव आमकां केन्ना सोडना. आमचे हात अशें उठेन धरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कार घेता आमी. आनी सुस्काराक लागून आमी जिवी आसा आनी हें जिवीत जावन आसा जेजू. आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन आमचे भितर आहा तितलें ताचें सोबें आसा तें ताचेच सोबें दवरया. आमची चिंतना, भावना, आठवणी, अणभव सुस्कार सोडटना जेजूच्या नांवान ती भायर काडया आनी भायर दवरून तो ताचेर आशिर्वाद घालून बरें तें अदीक बरें करून दितलो, वायट आहा तें काडून आपलें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरून काडटलो. हे भाशेन एक आणी आमी साफ कोत्ता उदक आनी साबू लावन, तेच भाशेन जेजूच्या नांवान आमचे भितरले कूड, मन आनी आत्मो काळीज नितळ निर्मळ जावन जेजू जो आमचे सोबें आसा तो परजोडूंक लागतलो आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोन्यांतल्यान. जेजू आर्ग आनी दिनवास.